आज ही दोबाची परब आमी समरमतना ह्या आमच्या कोपेलाच्या वाठारांत आमी बायग्योंत आंतोनीक मान दिता आनी हेचे समरमणेक आमी हो काय बरो विशय विचून काडला. पवित्र त्रित्वेचे कृपेन बागयोंत आंतोनीक नो म्हणो कसो धरून समुदायांत बरो वांसो तिरावया. आनी हो विशय नियाळटना म्हज्या मनांत एक सादो अनुभव आयलो. एक पावट हांव GMC हॉस्पिटलांत कोणाचे तरी भेटेक भितर सरतालो आनी हॉस्पिटलांत भितर सरतना म्हजे वळखीचो एक दादलो ह्या हॉस्पिटलांतलो भायर सरता तो म्हाका भेटलो. आमच्या दोगांय मदें एक गजाल सुरू जाली आनी हांवें ताका असो विचार केलो, कोण बरो ना कितें? आनी ताणें जाप दिवन अशें म्हणलें, फादर, गोंयचो कुटुंबाचो असो कोण ना, पूण हालींच आमची एक शेजान आवचीतूच पिडेंत पडली. तिची हॉस्पिटलांत भरती करची पडली. आयचे रातीक तिचे सांगाता रावंक हांव म्हजे बायलेक हॉस्पिटलांत पावोवंक आयिल्लो. आनी हो ताचो जबाब आयकतच म्हज्या मनांत दुसरो विचार आयलो आनी हांवें ताका म्हणलें, तुजी घरकान तुजी बायल ताचेशी रावसर तिच्या कुटुंबाचो तिच्या रोगताचो कोण ना तर? आनी तेन्ना त्या दादल्यान अशी जाप दिली, आसा, एकलोच पूत आसा, पूण जायती कटपट जायते त्रास काडून हालींच परदेसांत नोकरेक गेला. आवयचे पिडेची खबर आयकून परत गोंयां येवंक सोदी, पूण आमी समुदायाची वांगडी शेजार सामारी एकठांय आयलीं. आमी थोडी भोव भासाभास केली आनी सर्व शेवटी आमी असो निर्णय घेतलो, आमी तिच्या पुताक परत आपोवचो न्हय. ताका फुडार आसा, जायते कोश्ट त्रास करून तो परदेसांत गेला, पूण आमी समुदायाची वांगडी शेजार सामारी एक एक दीस धरून आप आपले पाळयेन हे उस्तोरेक हॉस्पिटलांत सांगात दिवया. आयचो दीस म्हज्या कुटुंबाचो दीस. आज आमची पाळी, इट वॉज आवर टर्न. आनी हाकाच लागून हांव म्हजे घरकान्नीक तिचेशी रात रावंक पावोवंक आयिल्लो. भाव भयणीनो, ही ल्हानशी करणी, पूण ही ल्हानशे करणे वरवीं कोण परी ह्या समुदायांत हो बरो वांसो तीर जाता. कोण परी हे पिडेंत आशिल्ले ओस्तोरेक, कोणाचो सांगात नाशिल्ले ओस्तोरेक हो बरो वांसो मेळटा ती आमकां सिद्ध जाता. आयचो विशय बायग्योंत आंतोनीक नो म्हणो कसो धरून समुदायांत बरो वांसो तिरावंक आमकां आपयता.